हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आमी पळयता सांगे, केपें, काणकोण ह्या इंटरनल गांवांनी त्या लोकांक रस्ते ना आनी रस्ते नासलेल्या कारणान तांकां जेन्ना हेल्थ इश्यूज जाता तेन्ना प्रॉब्लम जाता। पयरूच आमी कार्ला ह्या गांवांत पळयलें की एकट्या मनशाक हार्ट अटॅक येयलो आनी एम्बुलन्स थंय पावोंक ना म्हणून तो एक्सपायर्ड जालो। रस्तो हो कारण। सो आमी रिक्वेस्ट केल्ली सरकाराक की तांकां रस्ते दिया म्हणून, सरकाराची ग्राम सडक योजना जी आहा त्या मार्फत तांकां करून दिया म्हणून। पूण सरकाराचे जे बसलेले आमदार आहात, मंत्री आहात, आमचे जो गोंयचो CM आहा, हांकां कित्याक ह्या लोकांक सतेनशें दिसता तें कांय कळना। सो आमी आमचो आवाज उठोवपाचें काम केलां। सो आयज हांवें ही कविता बरयलेली आहा, ह्या कवितेच्या मार्फत हांव एक मॅसेज दिवपाक सोदता सरकाराक। कवितेचें नांव जावन आसा निर्दय कास्ताचें सरकार। आमचे राजकारणी राम राज्य हाडपाचें उलयता आनी तेच रावणा सारके वागता। दया माया ना मेल्यांक स्वताच्या स्वार्था खातीर आमच्या लोकांक सतयता। सत्तेच्या आशेन डेमोक्रेसी केली काबार, कसले हे निर्दय कास्ताचें सरकार। सांगे, केपें, काणकोण ह्या गांवांनी भोवसंख्येन आमचे ST बांधव रावतात। शेतां ते करतात, पोरसूं ते लायतात, कुळागरांत मेहनत कश्ट करून आपलो संवसार ते चलयतात। तेंच्या जिवार आयज आमी बरेचशे गांवठी पदार्थ खाता। राजकारण्यांनो, कित्याक रे उठल्या तेंच्या जिवार, कसले हे निर्दय कास्ताचें सरकार। नीज गोंयकार ते, 500 वर्सां वयर इतिहास तेंचो, सादे भोळेपणाचो स्वभाव तेंचो, जिवाक जीव दिवपी लोक ते, गोंय स्वतंत्र करपाक भोवमोलाचो वांटो तेंचो। आयज तुमच्या नालायकपणा खातीर त्रास काडटा आनी केन्नाच केली ना तक्रार, कसले हे निर्दय कास्ताचें सरकार। काजू गोट्याचे लोक रस्तो मागता, कार्ला गांवचे लोक रस्तो मागता, वावुर्ला गांवचे लोक रस्तो मागता, नडके आनी केरी गांवचे लोक रस्तो मागता आनी तुमी तेंच्या वांगडा बुरशें राजकारण करता। खंय गेले तेंचे 2500 कोटी हो प्रश्न विचारलो जाल्यार नक्सलायट म्हणून तेंचें नांव पिड्ड्यार करता। गोंय करून सोडलें काबार, कसले हे निर्दय कास्ताचें सरकार। ल्हान ल्हान भुरगीं तेंची शाळेन वयताना त्रास काडटा, 8-9 किलोमिटर चलोन वयता, पावसान केन्ना केन्ना शाळेन वचनासतना रावता। बेटी बचाव आनी बेटी पढाव म्हणून आमचे सरकार सांगता, लज दिसना वोट मागोवंक वचपाक तेंच्या दारार लोकांच्या मड्यार उबे आसा हे निर्दय कास्ताचें सरकार। कोण बरो ना जाता, कोणाक हार्ट अटॅक येता, कोणाची डिलिव्हरी रस्त्यार जाता आनी भुरगे मरता। रस्तो सारको ना म्हणून एम्बुलन्स दारान पावना, 3-4 किलोमिटर चलोन वचपा शिवाय पर्याय ना। आमदाराक सांगले तो सांगता 200 लोकां खातीर 10 कोटी मोडपाक शकना। कसलो रे येयला तुमचेर सांवार, 33 जाणांचे निर्दय कास्ताचें हे सरकार। सरकार तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी, जनता दरबार केन्ना तरी मेलेनो करा ह्या गरीब गांवकारांचो विचार। स्किमी दिवन आमकां फटयले, स्किमी दिवन आमकां फटयले आनी आमच्या पयशान बंगले बांदले। आमचे पयशे तुमकां पचपाक ना, आमचे पयशे तुमकां पचपाक ना, तुमकां आगवण लागल्या शिवाय रावपाक ना। येतले मरे वोट मागपाक आमच्या दारार, येतले मरे वोट मागपाक आमच्या दारार, तेन्ना आमी विचारतले कित्याक केलो आमचेर हो अत्याचार, कसले हे निर्दय कास्ताचें तुमचें सरकार। देवा बोडगेश्वरा, देवा दूधसागरा वयले आजोबा, देवा कठमगळ दादा, देवा दामोदरा, देवा साकळ्या देवा, तुमी तरी दया करा। आमच्या लोकांक सतयतात तेंकां शिक्षा करा। फुटलेल्या पोटाचे, वकवकलेल्या हपापलेल्या रक्त खायरी हपापी हे लाचार, फुटलेल्या पोटाचे, वकवकलेले हपापलेले रक्त खायरे हपापी हे लाचार, कसले हे निर्दय कास्ताचें तुमचें हें सरकार। रस्तो करा, नाजाल्यार लोकांचो श्राप घेयात। देव बरें करूं।